गुरदास रामा चौरस्कर. आयज जे आमी दुयेरान पळयला वॉर्ड नंबर 5 जो इन्सिडंट घडलो नेमके हांगासर कितें जालें? तेंचे म्हणजे आता ते कितें चिऱ्यांनी वरची ही बांदलेली आसा आनी पोना ती हितून कॉन्क्रिटीन बांदलेली आसा. जेन्ना पावसान ती माती आसली न्हू ती आनी चिऱ्यांनी बांदले ती डेमोलिश जाली, पडली. म्हणजे ती फूग मारली पावसाची उदकाचे हे जावन ती अशी. आनी कांय ना. आनी तो पोलू बी सकला पडलो तेजो. पोल खंय सारको बॉर्डरीचेर आसलो? ना सायडीक आसलो, बरो आसलो सायडीक आसलो. म्हणजे तितकी वेट जाली न्हू तेजेर ते पोलाचेर मागीर आनी सॉफ्ट जाली ती माती, सॉफ्ट जाली. वयर बश्टी माती आसली ती. म्हणजे रिटर्निंग वॉल बांदूंक नासली सारकी? ना 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 ती फक्त चिऱ्यान बांदलेली आनी सकलसून फक्त तेंच्यांनी बेत्यांनी घातले 2-4 थर घातलेले तेंच्यांनी इतके. म्हणजे फावंडेशन घट नासले? वीक आसले. अशें सब क्वॉलिटीचें काम केल्लें आहा. आनी कितें तें सांगपाचें म्हणलें. ओके. म्हणजे कितल्यांक जालें? अबावट जातले 9, 9:30 सुमार अबावट असो. अशें सब क्वॉलिटीचें काम जाता तेन्ना तुमी आतां कोणाक ब्लेम करता? ब्लेम कशें करतले आमकां जरी इमर्जन्सी आमच्या लायटी बद्दल एक पोल हा फाटल्यान दिसना तेजें कितें म्हणूंक सोदता तुमी? तेजेर तो पोल आमचे लोड येयल्लो आसा. खूब कनेक्शन ताका दिल्लेली आसा. तेन्ना ते लोड आतां 4-5 पोल तेंच्यांनी रिप्लेसमेंट केले. अशी झाडां आसा ते खांदयो पडटा, अशें डॅमेज जाता. आमची तशी गाडयो हांगासर दवरता आमी. खूब आमकां हे ट्रॅवल जाल्लेले आसा झाडां पडोन सुद्दां, खांदयो पडोन सुद्दां. पूण जेन्ना अशी डेंजरस झाडां आसा जी प्री मॉन्सुना पयलीं कातरूंक जाय पळय हेचेर तुमी आतां म्युन्सिपालिटीन वा तुमच्या कावन्सिलराक कावन्सिलरान तेंचे आनी तेंचे बावड तेंचे आमकां ते कांय खबर नासता न्हू. तो येवन विचारता तेंच्यांनी झाडावाल्यांनी तेंकां परमिशन दिवंक जाय न्हू कातर म्हणून. ओके. सो झाडूय तुमकां खतरा आसा ते आतां सॉफ्ट जाल्लेले आसा. ते केन्ना घेत ते सांगूंक जायना तेजे ते बी बॅन जाल्लेले आसा. म्हणजे आमकां सेफ्टी जाय. कित्याक आसा आमी गाडी हांगासर पार्क करतात आमी. कोण आमकां डॅमेज दिवचो ना. अशे केसी खूब जाल्लेले आसा. तेन्ना खांदयो मोडले हे कोणी हे करूंक ना, आमकां हेल्प करूंक ना. सो ह्या बद्दल तुमी आतां परत म्युन्सिपालिटीन वचून तक्रार दितालेत. आमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणजे हे आतां आमचे भुरगे बाळ येता फाल्यां पडा आसल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल म्युन्सिपालिटी जावचो ना आनी गव्हर्मेंटूय जावचो ना. ही ते गव्हर्मेंटान हेचे म्युन्सिपालिटीन दखल घेवन ही एक वॉल पयलीं बांदून दिवपाक जाय आमकां. ही जी रिटेनिंग वॉल आसा व्हाळ म्हणटा तो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक पडटा. आमी रिटेनिंग वॉल सकल्ली जी बांदल्या ती कॉन्क्रिटाची बांदल्या आनी वयलो पोर्शन बांदला तो चिऱ्यांनी बांदला. चिऱ्याचो पोर्शन ते प्रेशर सगळें घेवन देंवला सकयल. ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जातली बांदल्या. सो ते वेर एंड टेरा खातीर जाला ते प्रॉब्लम. पण तो पोल दिसतूच त्या हेज्या घातलो तो पोल भितर कोसळ्ळो. ते कोणाक डॅमेज अशें कितें ह्युमन इंजरी वगैरे हेतून? ना कांय ना. ओके. कितल्यांक घडलें? सकाळीच ना 8:30-9. ओके. जे आतां रिटर्निंग वॉल जे बांदलेले पळय ते खंयच्या डिपार्टमेंटाक वचून पयले बांदलेले? हे म्हाका हांवें चॅक करचें पडटलें कित्याक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जाल्यार. पण म्हाज्या प्रमाणे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा कडली फायल सादारण 10-12 वर्सां पेंडींग आहा. ते हो व्हाळ सुरू जाता डांगी वासुदेव डांगी रावता तेज्या घरा कडेन आनी सोंपता फुटबॉल ग्रावंडा कडेन. आमी आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10 वर्सां फॉलोअप करीत आहा. पण कांय ना कांय तरी टॅक्निकल रिजन काडून कितें तरी रिजन काडून ते डिले करतात. ते कित्याक करता तें हांव उत्तर दिवंक शकना. म्हणल्यार हो अत्यंत गरजेचो हो सगळो व्हाळ वयरसून सकयल पर्यंत सारको करून घेवपाचो. पूण जेन्ना हो टेंडर काडलेलो तो टेंडर दोनूय सायडी बांदपाचो हो काडूंक नासलो? दोनूय सायडीक बांदला. फक्त वयलो एक पोर्शन तेंच्यांनी चिऱ्यांनी बांदलो, कॉन्क्रिटान बांदूंक ना. चिऱ्याचो पोर्शन पडलो. सकल्लो बाकीचो कॉन्क्रिटान जे रिटेनिंग वॉल नॉर्मली बांदता ते कॉन्क्रिटानूच बांदलेले आसता. पण तेंच्यांनी तशें करूंक ना. तर तो टेंडर म्हाका काडून पळोवचो पडटलो. सो एज अ कावन्सिलर टेंडर फूल कॉन्क्रिटाचो आसलो काय असो हाफ आसलो? म्हाका दिसना हाफ आसतलो. पण एनीवेज ते आतां ओल्ड डॉक्युमेंट काडून तेजे पळोवचें पडटलें. खंय तरी सब क्वॉलिटीचें काम केल्लें आहा? खराब क्वॉलिटी अशें म्हणूंक शकना. कित्याक आतां पळय बांदकाम आमचें वाडीता सो ते खराब काम केलां अशें म्हणूंक फावना. पण आतां ते हाफ कॉन्क्रीट आनी हाफ चिऱ्याचें कामूच प्रपोज केल्लें काय अख्खे कॉन्क्रीटचे प्रपोज केल्ले ते कॉन्ट्रॅक्टरान सारकें करूंक ना ते चॅक करचें पडटलें. कित्याक बाकीची रिटेनिंग वॉल सगळी कडली पयली
जाल्यार ती इंटॅक्ट आसा, तशें काय खराब बांदकाम अशें म्हणूंक शकना, पण मे बी इनकरेक्ट केला तेंच्यांनी.